सरकार विरुद्ध लोक जातली परिस्थिती जातली. दिस इज नाव डायरेक्ट ते पोटतिडकीन उलयतात आणि नगराध्यक्ष तुम्ही आहात एक मिनिट पोटतिडकीन उलयतात कारण एक आसा त्यांची जी ताण आसा ती सरकारान भागोवंक ना, विश्वासाक घेतले ना, अजिबात घेवंक ना. खंय तरी सरकार चुकला हे मान्य करूंक जाय. सगळे चुकला अशेंच मान्य नाही. कारण कितें आसा सांगता, परिस्थिती आता शेतकऱ्यांचीच धरुया. साधारणपणे 2000 शेतकरी थंयसर आसात आणि 2000 शेतकऱ्यांचे दैनंदिन इकॉनॉमिक्स म्हणजे ग्रॉस डोमेस्टीक प्रोडक्ट कितलो आसा हेचो जर व्यवहार केलो जाल्यार जेन्ना मोपा विमानतळ कार्यान्वीत जातलो तो कंप्लीट वर्षाचो जो उलाढाल आसा ती एका दिसा जावं शकता, किंबहुना एका तासान जावं शकता. आणि अशा परिस्थितीन द गव्हर्नमेंट ऑलवेज टेक्स अ प्रुडंट डिसिजन whether to go in for something or not. Now, once that decision you are saying that the decision is right. No, decision is right. Number 2 is विमानतळ जाय आणि तो मोपात जाय हे तुम्ही मान्य करतात. मोपात जाय नाही, मोपा सोडून दुसरो जागोच ना विमानतळ. मोपा विमानतळ जावंकच जाय हे तुम्ही मान्य करतात. मान्यच करता. पण द होल थिंग इज की रिहॅबिलिटेशन, कॉम्पन्सेशन आणि ह्याचे जे लँड एक्विजिशनचे पॅकेज, गव्हर्नमेंट शुड बी ट्रान्सपेरंट. गव्हर्नमेंट कॅन कम फॉरवर्ड ॲट एन अर्ली डेट अँड हेल्प. जर 400 रुपया जर सांगले न्ही, माझी तरी खात्री आसा 90% पेडणेकार सुखी जातले, रेडी जातले. विरोध जावचो ना. विरोध कांयच जावचो ना. सुदीप, इतली सगळी गजाली जर ते म्हणतात अशें सरकारान जर विश्वासाक घेतले तुमकां आनी सगळी जर प्रक्रिया जाग्यार घाली रिहॅबिलिटेशनाची पॅकेजीची सगळी, जाल्यार तरी तुम्ही खंय तरी प्रोजेक्ट मुखार वचपाक दितले. कारण राज्याच्या दृश्टींतल्यान प्रकल्प महत्वाचो, पेडणेकरांच्या दृश्टींतल्यान प्रकल्प महत्वाचो. आणि पेडणेकरांच्या दृष्टिकोनांसून हांव उलयतां. हांव पेडण्यान जल्माक येयल्या कारणान पेडण्याचे A to Z म्हाका थोडे तरी खबर आसा. A to Z म्हटलें हांवें, पूण तितले मदले अल्फाबेट थोडे तरी न्हू जाय ते खबर आहा, कित्याक पेडण्यान रावता हांव. आनी पेडण्यान रावल्या कारणान पेडण्याची उदरगत आतां सद्याक कितें आसा ही पळोवपाची. आनी डायरेक्ट एअरपोर्ट म्हणजे डायरेक्ट उदरगत न्हू. एका वरानूय म्हणटा सर सांगता की एका वरानूय GDP आसा बरोवन येवपाक शकता. तशें पिक्चर ना ते. कारण जर एअरपोर्ट येतलो जाल्यार ताका रिपोर्ट आसता आनी त्या रिपोर्टान बाकीच्यो सगळे बाबी बरयल्ल्यो आसा. बरोबर. आनी त्यो सगळे बाबी येतल्यो तेन्ना एअरपोर्ट तो चलपाक सुटेबल आसतलो. तेन्ना ताका जाय ते रिपोर्टान बरयल्ले. सगळ्यान अत्यंत घाणीची गोष्ट म्हटल्यार स्पेशल इकॉनॉमिक झोन आसतलो, शॉपिंग मॉल आसतले, ते सायबर सिटी आसतली, स्पोर्ट्स सिटी आसतली, अशे जाय ते 6 लेंथीन रोड आसतले. गोंय कितें पळयात, 6 लेंथीन रोड जाय. स्पेशल एअरपोर्टाक न्हू एप्रोच फुल 17 NH 17 बीन आहा ते सगळे 6 लेंथान आसतले. म्हणजे एअरपोर्ट थंय रावलो बाकी गोंय सगळें एक्वायर जातलें, टोटली एक्वायर जातलें. आनी हांवें पयर एक पेडणेचो विकास जावचो ना, पेडणेकाराक बऱ्याक पडचो ना हो प्रकल्प. ही पळय आमकां रोग जाला खंयचो दुसरो आनी आमी तेचेर खंयचेय तरी वखाद घेता. एअरपोर्ट जर सोडलो जाल्यार पेडण्याची उदरगत जायना असले कितेंच प्रोजेक्ट ना. हें तुमी सांगपाचें. एअरपोर्टाक लागून एअरपोर्टच जाय उदरगत जावपाक, पेडण्याची आनी कांयच आसपाक येना. शेतीच्या बाबतींत जाल्यार न्हू ऊस आसात आनीक आसा, तिराळीचें उदक त्या प्लेटोच्या सराउंडींग एरियाक हाडलेले आहा जाल्यार हांव म्हणटा ते ऊस आनी कितें करपाक उदक शेतकार मागत. विमानतळ सोडून आनी कितें तरी चिंतात उदरगती खातीर. ते शेतीच्या बाबतींत. कारण शेतीक टोटली सेंट्रल गव्हर्नमेंट, स्टेट गव्हर्नमेंट प्राधान्य दिता शेतीक. जाल्यार आमी शेतीन सगळो आमचो टायम घालयता. जे साधन सुविधा आनी उदक लागता ते सरकारान दिवपाचें आनी आमी शेतीत करता. प्रश्न असो आसा की पेडणे म्हणजे मागासलेलो भाग असो छाप पडलेलो आसा. कित्याक छाप पडलेलो आसा की पेडणे जास्ती करून शेतकरी आसात. शेती जरी असली तरी जे यील्ड पर हेक्टर किंवा पर एकर आसा ते सामके कमी आसा. दुधाच्या बाबतींत तेच, भाताच्या बाबतींत तेच, बाकीचे सगळेच जे गजाली आसात तेतूंत तेच जाता. सो वेदर
we still continue with the agrarian policy in the next for the next generation. आताच बोबा चालू आसात लोकांची की आमकां एम्प्लॉयमेंट ना हे ना. भुरगीं आमचे शेतान नांगर घेवंक नांगरपाक कठीण जाल्लेली आसा. तुम्ही म्हणटात की एग्रेरियन इकॉनॉमी इज नॉट फॉर पेडणे नाव. ॲट प्रेझेंट नो. नो. ॲट प्रेझेंट नो. पॉकेट्सान आसा नो डाउट. एअरपोर्ट झालो काय पॉप्युलेशन वाढले गोंयकार कितपत शिकता ते सगळ्यांक खबर आहा. हांव पेडणेकार म्हणना. गोंयकार कितले शिकतात आणि खंयचे भशेन आमचे शिक्षण आहा ते सगळ्यांक खबर आहा. जेन्ना भायले लोक येतले तेन्ना तेंचे क्वॉलिफिकेशन बरे आसतले. जे थोडेशे सुद्धा सर्विस आसतले गोंयांत ते बळकाट येतले. गोंयकारांक मेळचे ना. गोंयकारांक कितें मेळटलें. गोंयकार आसा ते सुद्धा सोडटले. दोन मुद्द्यात एक म्हणटा की विमानतळ सोडून आणि कांयच अशी डेव्हलपमेंटाचो मॉडेल पेडण्यां येवपाक शकता काय ना. विमानतळाचो जागो विमानतळच जाय. विमानतळ जाय म्हणजे गोंयाक विमानतळ जाय. दाबोळी इज हाऊसफुल आणि हाऊसफुल असल्या कारणान आणि दुसरो जागो नसल्या कारणान मोपात जावं शकता. किंबहुना पूर्व भारतांत मोपा एकमेव जागो आसा जंय बऱ्यापैकी विमानतळ जावं शकता. आता असो जो विमानतळ जाता आणि त्याचेर जर आमी जर पेडणेकारच जर वाडून जर बसले जाल्यार पेडणेकारा सारखे दुर्दैवी लोक नासतले. मोपाची गरज पेडणे परस गोंयाक चड आसा. भारताक आसा. भारताक आसा. And your thing is that ताणी कशें तरी कॉम्प्रोमाइज करचो. Somewhere it has to be done. Government has to take care of it. It is not that सगळेच काय हे जायना नाही. तुम्ही म्हणटा सरकारान तांचे सरकारान बेगीन कितें तरी करचें करतले. नाल्यार प्रोजेक्ट इज इन डेंजर. ना प्रोजेक्ट इज नॉट इन डेंजर. प्रकरण चिकळची ना. प्रकरण चिकळची ना. चिकळचे. सरकारान तांकां विश्वासाक घेतला ना प्रकरण चिकळची ना. तशे बारीक सारीक घटना जावं शकतात पण म्हाका दिसना तितले प्रकार म्हणजे जो सिंगुराक प्रकार घडला तो पेडण्यान तरी जावचो ना. पेडण्या सिंगूर जावचे ना. जावचे. म्हाका लास्ट म्हजो वेळ सोंपला. म्हाका इतलीच गजाल सांग. फाल्यां हांव परत तोच प्रश्न विचारता. सरकारान तुमकां विश्वासाक घेवन तुमचे सगळे डाउट्स क्लियर केले. रिहॅबिलिटेशनाची गजाली केल्यो. तुम्ही कॉम्प्रोमाइज करतले काय नाच म्हणटले. सरकार आमकां क्लियर करू शकना. हे बाबी सगळे कळोन चुकल्यात. कित्याक तो आमकां आनी करचोच ना आणि कित्याक करिना ते सांगता की टोटली थंयसर मायन काडपाची आहा. ताका मायन बॉक्सायट तेन्ना मोपा विमानतळ जायना. मोपा विमानतळ जर जाता जाल्यार तो फिजिबल आहा जाल्यार दाखोवपाचो. कित्याक बाकीच्यो भरपूर गोष्टी आहा. सगळे समजा तुमकां क्लियर केलें. तुमचं मातशी तरी कॉम्प्रोमाइज करपाची तयारी आसतली पेडणेकारा खातीर आनी गोंया खातीर. सांगता फुल्ल जर क्लियर केले जाल्यार हांवूय सीएमांक शाबासकी दिता. आनी हांवूय त्या शेतकऱ्यांचेर अन्याय जावंक दिवचो ना. आनी सीएमानूय त्या शेतकऱ्यांचेर अन्याय करचो न्हू. ते बाबतीत फुल सगळी गजाली क्लियर केल्यार तुम्ही ऐकून घेवपाक तयार आसा. सगळे क्लियर जाल्यार आमचे कितें ना. आता तोच जो प्लॅटो आहा पळय सरकाराचे अजूनही धोरण तुमकां सरकाराचे धोरण अजूनही क्लियर ना. कारण सरकाराकूच खबर ना थंय जागो तांकां कितलो जाय. म्हाका एकच गजाल सांगा. तुमकां सगळी गजाली जर क्लियर जाल्यो सगळे गजाली जर क्लियर जाले यू आर ओपन टू लिसन. आयकुपाक तयार या. त्याच जाग्यार 3 एअरपोर्ट बांधल्यात आमचे. इतल्या एअरपोर्टाची गरज ना. देयर इज ओनली वन. एकच मोपा आयल्यार पुरो. कॉम्प्रोमाइज जावन एकच मोपा आयल्यार पुरो. सो ह्या हाजेर आमी आयची भासाभान सोपयतात. महत्वाचे मुद्दे आयल्यार सरकारान खंय तरी नगराध्यक्ष मान्य करतात की सरकार जो पर्यंत सगळ्यांक विश्वासात घेना पेडण्यां येवन तोपर्यंत प्रकरण चिगळपाक शकता. नाकाशिल्ली इन्सिडेंट्स घडपाक शकतात. चिटपूट घडपाक शकतात. सो ते कसलीच गजाली कोणाकच जाल्ली नाका. तेन्ना एक बरो प्रोजेक्ट जर गोंयांत येता खंय तरी सरकारान प्रोएक्टीव जावन लोकांक विश्वासात घेवचे. इतलीच मागणी आहा जाल्यार तातूंतल्यान चडशी कन्फ्युजन्स आसात ती पयस जातली. तुमी दोगी जाण आयला इतली बरे तरेन विशय मांडलो. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.